ओल्ड मार्केटार स्थानिक लोक काउन्सिलर आदलो काउन्सिलर हे सगळ्यांनी म्हाका एक इश्यू सांगिल्लो म्हणटा फ्लडींग हांगा सिदास आल्मस कपेल म्हणजे हाका हिस्टॉरीक इम्पोर्टन्स आहा आनी हांगा एक नोवेना जाता ती सारकें गोंयांत फामाद नोवेन तें सो आतां थंय इश्यू असो आहा की लेवल सकयल आहा आनी थंय फ्लडींग जाता उदक वचपाक वाट ना सो आतां आमी पळयलें म्हणजे एक ऑल्टरनेट वाट बाय वीच उदक जें सकयले बाजरान आसा आनी चड करून होली स्पिरीट इगर्जेचे चर भोंवतणी आहा तें उदक ड्रेन आवट करून आमी हें नलान हाडटले हो एक इश्यू दुसरें आमकां जे हांगाचे सिनियर सिटीजन आहा जे आनी पयलीं पळयलां तांणी सांगलां की मुंगलार जे जो काण आशिल्लो ताचें तोंड आहा तें जे भशेन आमी ड्रेज करनात डिसिल्ट करनात ते म्हणसर उदक हांगाच उरतलें हांगाच साठून उरतलें सो ड्रेन आवट जावपा खातीर तेंय करपाक जाय ताचे खातीर आमी WRDक सांगिल्लें तिसरें म्हणटा तो इश्यू आहा की एक हांवें संकल्पना केल्ली हांव मंत्री आसतना की आमी एक तिंगटो ओल्ड मार्केट तिंगटो प्रोजेक्ट तो त्या टायमार आमच्या कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की आमी हांगाची सगळी प्रायवेट प्रॉपर्टी वचून डिवेलप करतले एस्थेटिकली हे करतले आनी हेरिटेज वॉक्स सुरवात करपा खातीर कित्याक हांगा ऐतिहासीक इम्पोर्टन्स आहा इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जी जाल्ली की झांसी की राणीची हिस्ट्री आहा ताजे मागीर रोखडीच आमच्या गोंयांत अपरायझींग जाल्लें सो आमकां इतिहास व्हडलो आहा हो आमचो इतिहास आनी ताजे खातीर हेरिटेज वॉक्स जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हो एरिया आमी डिवेलप करचे पडटले हे एसेंब्लीन काडटकर ट्युरिजम मिनिस्टरान एग्री जाल्लें आहा की ताणें आमकां एक म्हळ्यार एक बिगिनींग एक ल्हान एक ताणें पयशे प्रोविजन केल्ले आहा त्या पयशांनी तें जातलें हो ना तें म्हाका कळना पूण फर्स्ट जाय पडटलें म्हणटा तें सगळ्यांचें कोऑपरेशन म्हळ्यार चर्च कोम्युनिदाद आनी शॉपकिपर्स हे जर सगळे बरोबर आयले आनी सगळ्यांच्यो NOC आयल्यो जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी टेक ऑफ करूंक जाता तांबा बस स्टँड टू ओल्ड मार्केट सर्कल आमी डिवेलप करतले ताचो स्वामी विवेकानंद जो हांगा सालान आयिल्लो ते साल आनी स्वामी विवेकानंदाचे थंय येवप हें कॉमेमोरेट करपा खातीर हें आमी हेच प्रोजेक्टान डिवेलप करतले